नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हळ्यार इस्रोन आयज गगनयान मिशनाच्या क्रू मॉडेलाची श्रीहरिकोटातल्या सतीश धवन अंतराळ केंद्रांतल्यान यशस्वी चांचणी केली. गगनयान ह्या रॉकेटाक आपत्ती आयल्यार अंतराळ यात्र्यांक सुरक्षीतपणान भायर काडपाची पद्दत इस्रोन आयज दाखयली. ही गगनयान मिशनाची मानवरहित चांचणी आशिल्ली. सकाळी 10 वरांचेर क्रू मॉडेलाक घेवन रॉकेटाचे सफलतापूर्वक प्रक्षेपण जाले. उपरांत श्रीहरिकोटासावन 10 किलोमीटर पयस बंगालांतल्या खाडीत हे रॉकेटाचे लँडिंग जाले. गगनयान TV-D1 मिशन प्रक्षेपणाची चांचणी यशस्वी जाल्ल्याची माहिती इस्रोचे अध्यक्ष डॉक्टर S. सोमनाथ हांणी दिली. ह्या यशस्वी चांचणेक लागून भारत आता सोव्हिएत युनियन, अमेरिका आणि चीन हांच्या पंगडात वांटेकार जाला. मिशन मजगती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या एक्स संदेशा वरवीं इस्रोक परबी भेटयली आनी तांची तोखणाय केली. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी लेगीत इस्रोक परबी भेटयल्या. गगनयान मोहिमेच्या यशा खातीर हे एक मुखावेले महत्वाचे पावल अशें मंत्री सिंग हांणी म्हळां. यात्रा का जो आखिरी पड़ाव है उसकी तरफ आज हमने पहला कदम उठाया है. The first step in the last leg of journey towards the launch of गगनयान. और आज जो प्रशिक्षण हुआ है ये टेस्ट फ्लाइट, इसके बाद इसकी सफलता के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से इस तरह की फ्लाइट्स की जाएंगी. फिर वो मरहला आएगा कि एक गगनयान लगभग 2025 में हम भेज पाएंगे. 5 राज्यांनी जावपी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर मध्य प्रदेश विधानसभा वेंचणुके खातीर आयज अधिसुचोवणी जारी करतले. राज्याच्या सगळ्या 230 विधानसभा सुवातां खातीर 17 नोव्हेंबराक मतदान जातले, जाल्यार 3 डिसेंबराक मतमेजणी जातली. मिझोरामांत लेगीत वेंचणुके खातीरच्या उमेदवारांच्या अर्जांची छाननी आयज जाता. अर्ज भरपाच्या निमाण्या दिसा काल 174 उमेदवारांनी अर्ज भरले. मुखेलमंत्री जोरमथंगा हांणी आयजोल पूर्व हांगासावन उमेदवारी अर्ज भरल्यात. 40 सदस्यांच्या मिझोराम विधानसभा वेंचणुके खातीर 7 नोव्हेंबराक मतदान जातले. गोंय सरकाराचे पर्यटन खाते आणि गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान शिरोड्या श्री महामाया देवळाच्या आवारात केल्ल्या सुशोभीकरण, विद्युत रोशनाय आणि प्रवेशद्वाराच्या कमानीचे उक्तावण केले. ह्या सुवाळ्याक उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार, GTDCचे अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गांवकार आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आपलो गांव सगळ्या बाबतीन परिपूरक आसचो अशें मंत्री शिरोडकर हांणी म्हळें. त्यामुळे दुकानदार असले, त्यामुळे साधी गिरायक असले, ज्यांना पत्र उडोवपाच्या आमकां जेन्ना चेड येतली तेन्ना सुभाष शिरोडकराची भावना आसा, लोक आसली निमणे दिले, लोक आसली निमणे दिले जावंक शकता. आमी शिक्षेची वाट पळोवपाची ना. गार्बेज उडयला म्हणून ताका 500 रुपया दंड, कचरो उडयला म्हणून ताका 1000 दंड, तेही करता ना. वेळ आयडी करता, गरज पडली तर जाय. आमी आज सांगला की 10 ते 20 कॅमेरा बसोवचे आशिल्ले. जे मुख्याच्या जागे आसात त्या जाग्यार मुद्दाम आणि कचरो उडोवपी, मुद्दाम आणि गजाली उडोवपी असे लोक आसात, तांकां शिक्षा करून शेवटे करचो. लक्षात घ्या, सुंदर गांव कोण सांबाळपाचें, आमी सगळ्यांक सांबाळपाक. त्या नदरेन तुमी सगळ्यांचे सहकार्य करतले. आनी मदीं काय गुड रोड्स अँड क्लीन रोड्स मुखावेले आतां शब्द बॅलन्स लागतात. गुड रोड्स अँड क्लीन रोड्स, पार्किंग झोन्स, नंतर मागीर अनइंटरप्टेड सप्लाय. लक्षात घ्या, आम्ही तुमची इतर सांगितलं अजून वडील सांगितली ना. लाईट वरती पहिली रिपेअर करपाक होती, दुरुस्ती करपाक होती, फक्त सुधारणा होती. पंचवाडे करून ते डेटापर्यंत एमर्जन्सी झाली तर काय करायची लाईट वचपाची. थळाव्या नागरिकांच्या मागणेप्रमाण देवळाच्या आवारात केल्ली कामां लोकांनी व्यवस्थित सांबाळची असो उलो GTDCचे अध्यक्ष गणेश गांवकार हांणी मारलो. म्हाका एक अपेक्षा आसा तुमच्या सगळ्यां की ते सदांच म्हणल्यार ब्युटिफुलूच दवरूचें अशें मी सामकें तुमकां आवाजूय दिना. सगळ्याक हे प्रोजेक्ट जे पळय केल्यार हे प्रोजेक्ट बरे विचार करून केल्ले आसा. ती खूब कडेन अशें आसा. म्हाका याद आसा हांवें वेगवेगळ्या देवळा कडेन वयतालो. ही सोय जी पळय आसा खंयची वॉशरुमाची, हात धुवपाची, ही सोय पळय देवळा कडेन चडशी आसना. आनी त्या खातीर चड पयलीं सामकी प्रॉब्लेम आसता. आता ह्या सोयी प्रमाणे म्हाका दिसता हांगा इवन लग्न बाकीचे कार्यक्रम सुद्दां जाले जायत जाल्यार सहजपणे आमकां शक्य आसा यूज करपाक. हांव मुद्दाम करून सांगता तुमकां की
ही ऑपॉर्च्युनिटी जी पळय मेळ्ळ्या आमकां त्या ऑपॉर्च्युनिटीक लागून आयज नवरात्रीच्या दिसा आनी कात्यानीचो दीस कात्यानी देवीचो आमी देवी कात्यानी माझी जी पण कुळदेवी आसा ती कात्यानी त्या कुळदेवीचें तें नांव म्हाका दिसता महामायेचें चरणा कडेन मी आज पावलो एक बरो खुशेचो दीस आसा पूण एक लक्षांत घरा भाऊन दिल्लें जें पळय योगदान आसा न्ही ह्या मतदारसंघाक खूब वर्सां फाटलें आनी एरियाची जर पळयता जाल्यार ह्या एरिये प्रमाणे खूब मेळना आमकां पूण तें आमी राखून दवरपाक जाय. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठा मुखार उतर दिल्ले प्रमाण सरकारान सुदारीत शेक धोरण अधिसूचित केला. अनुभव नाशिल्ल्या वेवसायिकां खातीर 10% शेक परवाने 1 ते 4 वर्सां अनुभव आशिल्ल्यां खातीर 10% परवाने जाल्यार 80% 5 वर्सां परस चड अनुभव आशिल्ल्या खातीर राखीव दवरतले. शेक धोरण नाशिल्ल्यांक परवान्यांचे वाटप अडकल्ले. 27 ऑक्टोबर मेरेन शेक परवान्यां खातीर पर्यटन खात्यान अर्ज मागयल्यात. 3 नोव्हेंबराक सकाळी 10 वरांचेर पर्यटन भवनात शेक परवान्यां खातीर सर्त काडटले. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी भुंयगट डबल सर्किट केबला खातीर बुन्यादी फातर बसयलो. हे वेळार आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, आमदार विजय सरदेसाय आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. वीज खातें कसलोच भेदभाव करिनासतना पुराय गोंयभर साधन सुविधा प्रकल्पांचेर एकाच वेळार काम करता अशें मंत्री ढवळीकार हांणी सांगलें. We are working all over Goa in every constituency without saying that हो म्हजो न्हय तो म्हजो न्हय अशें करून आमी काम करना. हें सरकार हें लोकांचें सरकार अशें म्हणून आमी हें काम करता. हें लक्षांत दवरचें. आज म्हाका खूब आनंद जाता. ह्या नंतर आमी जो 63 MVA ट्रान्सफॉर्मर जो विजय बाब आसा, आलेक्स आसा, तातूंत जवळ जवळ 8 कॉन्स्टिट्युएन्सीत फरक येतलो. आनी हो ट्रान्सफॉर्मर आमी वेर्णा बसयलो. ताचें उक्तावण एका वर्सान वी हॅव कंप्लिटेड. 9 months आमकां लागले. एका वर्सान आमी हें कंप्लीट केलें आनी हें काम कंप्लीट करता आसतना आज ताजो उक्तावण ऑफकोर्स हो चालू जाल्यार 1 म्हयनो जालो. उक्तावण समारंभ आज आमी दवरला. इतलेंच न्हय, जो 63 MVA ट्रान्सफॉर्मर 40 कोटीचो थिवी आमी उक्तावण करून आपूण लोकांक ओपन करून दिलो. 6 म्हयने जाले. परत 25 तारखेक जें काम आमी 9 म्हयने पयलीं चालू केलें मांद्र्यां सबस्टेशन पूर्ण नवें, तें कामाचें उक्तावण आमी 25 तारखेक मुख्यमंत्र्याच्या हातान करता. आज परत वास्कोक जें आमी काम करता जवळ जवळ 30 कोटीचें काम RDSS स्किमी अंडर, जे वयल्यो लायनी आसा त्यो काडून पोंदां घालता. आनी हें काम जवळ जवळ आज चालू जाता. एका वर्सांत ही कामां सगळीं कंप्लीट करून लोकार्पण जातलें. गोंय सरकाराच्या सहकार खात्याच्या फोंडा विभागीय सहकारी सोसायटी कार्यालयान राज्यांतल्या 5 बहुउद्देशीय सहकारी कृषी पतसंस्थांक नोंदणीची प्रमाणपत्रां भेटयली. सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांच्या हस्तुकी ही प्रमाणपत्रां भेटयली. ह्या कार्यावळीक सहकारी बँकेचे अध्यक्ष उल्हास फळदेसाय आनी हेर अधिकारी मानेस्त हाजीर आशिल्ले. हे वेळार कृषी, पशुसंवर्धन आनी नाबार्डाच्या अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या येवजण्यांची म्हायती दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सहकारांतल्यान समृद्धी ही संकल्पना पुराय करपाची मोख दोळ्यामुखार दवरून सरकार वावुरता. जे शिक्षण खात्याचो संबंध जवळ जवळ 3 लाख सुमार कुटुंबांकडे येता. तांची भुरगीं जी आसा सुसंस्कृत जावपा खातीर, विज्ञानी जावपा संबंदी खातीर ही भुरगीं नर्सरीक धरून ते युनिवर्सिटी लेवल पर्यंत संबंदीत आसात. अशी म्हजी म्हायती प्रमाणे सादारण अशे 3 लाख भुरगीं ह्या खात्या कडेन संबंदीत आसात. आनी त्यामुळे ते पालक जे आसा पळय, शिक्षक पालक मेडिकल विज्ञान, एखादी विजीट करपाचें विज्ञान त्या डिपार्टमेंटान संबंदीत आसात. ताचे खालोखाल जर दुसरी खंयचे जर मेजर डिपार्टमेंट आसत जाल्यार ते सहकार खातें. आनी म्हणूनच हें सहकार खातें जेन्ना सुरवात जाली तातूंतल्यान एक ब्रीद वाक्य आमच्या फुडाऱ्यांनी पळय म्हणिल्लें, बिना सहकार नाही उद्धार. आनी एक ब्रीद वाक्य म्हणिल्लें, एकमेका सहाय करू अवघे धरू पंथ. हें आमचे संत कवीन म्हणिल्लें. तर अशा प्रकारचे सहकार खातें जे आसा लक्षांत घ्या.
गोंयांत बी जर आपण पॉप्युलेशन 16 लाख, पूण म्हजी माहिती प्रमाणे आमचे कडेन आज 16 लाख सहकारी आसात. इस्रायल हमास संघर्षामदी गाजांतल्यान विदेशी नागरिकांक भायर काडपा खातीर रफा क्रॉसिंगाक उक्तो केला. थळाव्या लोकांकडेन मजत पावोवप लेगीत सुरू जाला. इस्रायलांतल्या अमेरिकी दुतावासान ही म्हायती दिली. ICC क्रिकेट संवसारीकरण सर्तीत आयज पयलो सामनो नेदरलँड आनी श्रीलंका पंगडा मजगती लखनौतल्या अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियमात जाता. नेदरलँडान कुरबावलो जिखून आदी फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. मजगती आयज दुसऱ्या एका सामन्यात दक्षिण आफ्रिका आनी इंग्लंड पंगडा मदीं खेळ जाता. हो खेळ मुंबयतल्या वानखेडे स्टेडियमात जाता. मजगती काल जाल्ल्या खेळात ऑस्ट्रेलियान पाकिस्तान पंगडाक 62 धांवड्यांनी हार घाली. ऑस्ट्रेलियान पयली फलंदाजी करतना 9 विकेटी वगडावन 367 धांवड्यो काडिल्ल्यो, मात पाकिस्तान ही मोख पुराय करूंक शकलो ना. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.